तांकां 27% प्रवेश आरक्षण दिवचें ते आज खंय तरी तुमचें स्वप्न पुराय जाता दिना तुमचें हाचेर म्हणणें कितें आहा? आमी आजच्या दिसा एक खुशी आसा आमची गोमंतक भंडारी समाज की ही काळ्या दगडाची धवी म्हणटा पळय तो एक आमी हे एका एक सरकारान आमकां करून दिला आनी हो इतिहास जे आमचे भंडारी समाजाक आनी बहुजन समाजाचो इतिहास जालो 2004 नोटिफिकेशन येयल्लें तेजे नंतर 2007 आनी तेजे नंतर 2014 येयलें की 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें मेळचें म्हणून पण आमची पयलींची कमिटी आहा तेणी कांय हातपाय हालयले ना तशें उरलें आनी 2018 जेन्ना हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना हांवें तें मुवमेंट केलो आनी हांव पयलीं सरकारी दरबारान मेमोरंडम घेवन गेलो आनी थंय गेले नंतर पयलीं आमी कमिटीन डिसायड केलें की कितें करपाचें तें करप कित्याक पोस्ट ग्रॅज्युएट हेका आमकां सीट मेळना किंवां रिजर्वेशन आसून सुद्दां मेळना कितें आमकां दिसलें की आमकां खंय तरी हे दाबून दवरता आनी म्हणून आमी प्रयत्न केले आनी आमच्या मेमोरंडम गोंयचे CM प्रमोद सावंत तांकां मेळ्ळे एक म्हयनो जालो कांय ना तो रिप्लाय म्हणा म्हणजे हायकोर्टान आमी रीट पिटिशन घातलें रीट पिटिशन घातले नंतर तेंचे एडवोकेट जनरल जो आसा वांगम तेणी सांगलें की तें तुमकां 2021 मेळटलें म्हणून पूण तेजे तितून मदीं आनी कसलो तरी घोळ जालो आनी 110 गोंयचे हे आसा डॉक्टर्स 110 डॉक्टरांनी रीट पिटिशन फायल केलें न्ही चॅलेंज केली आनी चॅलेंज करून ती कोर्टान सायड केली आनी कोर्टान कितें सांगलें की गव्हर्मेंटाक तुमी जे 19 जाती आहा तितून 27% कशें डिवायड करताले तुमी आमकां हें करून नोटिफिकेशन करान दिया पण तितले बेरोजगार तें उरलें आनी उरले नंतर आज सरकारान तेजेर निकाल लागलो आनी ह्या निकालाक खरेंच गरजेचें आसा कित्याक आमचे भुरगे मेडिकलाक वचूं वयता आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट तांकां चान्स नाशिल्लो जर आमचे भुरगे मेडिकलाक वयता जर पोस्ट ग्रॅज्युएटाक कित्याक ना हो आमचो प्रश्न आशिल्लो पण सरकारान तेजो मोठो एक सुटावो केल्लो आसा आनी ह्या कारणाक लागून सगळे तरेचे लोक आमचे जे वेगळे वेगळे समाजाचे 19 जातीचे लोक आसा तेणी भाग घेतलो तितून आमी धन्यवाद दिता गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी इनिशिएटीव घेतली आनी तेजे नंतर आमचे जे सुभाष शिरोडकर आहा तेणे मोठो वांटो घेतलो पर्स्यू करपाक आनी आमचे जे OBC कमिशनचे जे चेअरमॅन आसा एडवोकेट अडपयकार हेंचोय मोठो हात आहा तितून आनी सरकारान स्क्रुटिनी कमिटी काडले नंतर तेंचो रिपोर्ट गेलो आनी रिपोर्ट वयतकच आज जे सरकारान तेजो डिसिजन दिल्लें आसा आनी ह्या डिसिजनाक तमाम गोंयचे भंडारी समाज आनी बहुजन समाजाचे लोक खूश आसा की एक सरकारान जे आंबेडकरांचो आमकां न्याय दिल्लो तेजें इम्प्लिमेंटेशन केलां